हय अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांक पयस करू नका, तांकां घरा पयात वा तुम्ही तांच्या घरा वचात। भाजपाच्या कार्यान तांचो आस्पाव करून घेयात, नाजाल्यार गोंयांतले अर्बन नक्षलवादी तांचो गैरफायदो करून घेतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांक आवाहन केले। एसटी आणि एससी समाजाच्या लोकांक भाजपाच्या कार्यान स्थान आणि मान लेगीत दिवचो पडटलो। हेर राज्यांनी न्ही जाल्यार गोंयांत लेगीत अर्बन नक्षलवादी आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। अयोध्येच्या राम मंदिराचो उक्तावण सुवाळो दिवाळी सारको मनयतले। 22 जानेवाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी राम मंदिराचे उक्तावण जातले। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले। हे निमतान दर एकल्यान आपल्या घराघरांनी दिवे लावन दिवाळी मनोवची अशें आवाहन राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट कानावडीन केला। दोन 2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजप दोनूय सिटां जिखतले। दक्षिण गोंयांत जाल्यार ह्या वेंचणुकेंत 60,000 परस चड मतांनी भाजपा वेंचून येतली असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केला। ते भाजपा कार्यकर्ता सभे वेळार पणजेंत उलयताले। सनबर्न आणि चोरी हे आता समीकरणूच जाल्ले आसा। सनबर्न म्युझिक महोत्सवात सुमार 50 मोबाईल चोरयेक गेल्ले। मोबाईल चोरी प्रकरणात हणजूण पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्यात। तांचे कडल्यान 30 फोन ताब्यात घेतल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। राज्य व्हडल्यान म्युझिक वाजोवंक नाका म्हूण सांगिल्ल्यान वागातोरच्या ॲश्ली फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक लिओनी क्लबाच्या धन्यान ताच्या घरा वचून पेटपाची घडणूक शेनवारा सकाळी 5:30 वरांचेर घडली। हे विशीं हणजूण पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या। मारपेट केल्ल्या एका मनशाक पुलिशेन अटक केला। मजगती क्लबाच्या मालकाचो सोद पुलीस घेतात।
सांगे जामगाळच्या पुलाची अवतिकायेची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ली। हाची दखल घेवन कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घेराव घाल्लो। ते उपरांत रोखडीच जामगाळच्या पुलाची दुरुस्ती केली। मात जामगाळ वतली जाल्यार वाटेर वालशेचो पूल काडून वचचें पडटा। वालशेच्या पुलाची तशीच अवतिकाय जाल्या देखून ह्याय पुलाचेर अपघात जाल्या उपरांत दुरुस्तीचें काम हातान घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला। देखून सांगे मतदारसंघांतल्या सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। अस्तित्व संकश्टांत आयिल्ल्या मुळगांव रायकडल्या तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 15 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळ्याचो विकास करतले अशें डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगले। महिला पतंजली योग समिती दिवचल वॉर्ड आणि सर्वम संस्थान हांच्या वतीन 26 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर मेरेन शांताराम नगर बोड्डे दिवचल हांगा फुकट भुरग्यांचे खेळा वर्ग आयोजित केल्ले। ह्या वेळार भुरग्यांक वेगवेगळ्या खेळां विशींची म्हायती, योग करपा फाटलें महत्व तशेंच भुरग्यांक मोबायल फोन्स आनी टीव्ही पासून पयस रावपाचो संदेश दिलो। ह्या वर्गांत वट्ट 16 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। शेनवारा बोरीमालांतल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठान फांतोडेर रस्त्यार भोंवतना बिबटो दिश्टी पडलो। बिबटो रस्त्यार मॉर्निंग वॉक करता अशी फकाणां करीत लोकांनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल केलो। पळयात। तेलंगणाचो चित्रकार एल्पला पोचन सध्या गोंय भोंवडेर आसा। पुराय देशाचो दौरो करून दरेका राज्याची संस्कृताय ताचे खाशेलेपण चित्रांच्या माध्यमांतल्यान सांबाळून दवरपाचो ताचो उद्देश आसा। ही चित्रां तो खंय पुस्तकाच्या रुपान उजवाडाक हाडटलो। तशेंच चित्रांचे हे पुस्तक तो देशांतल्या दरेका विद्यापीठाक दितलो खंय। तेलंगणाचो चित्रकार एल्पला पोचन गोंय भोंवडेर आयला। भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृताय तांचे खाशेलपण चित्रांच्या माध्यमांतल्यान सांबाळून दवरपाचो ताचो उद्देश आसा। 2017च्यान ताणें देशाची भोंवडी करपाक सुरवात केली। तेन्नाच्यान आयज मेरेन 26 राज्यांची भोंवडी करून ताणें 13,000 परस चड चित्रां काडल्यात। वाटेन मेळत ताचे कडल्यान लिफ्ट घेवन हो चित्रकार भोंवडी करता। रातच्या वेळार तो देवळांनी आसरो घेता। म्हज्या चित्रांचे पुस्तक छापून भारतांतल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी दवरप हो आपलो हेत आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें।
2024च्या लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान आमच्या राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न सुटावो करचो. सभापतीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक घेवन दिल्ली वचचे. नाजाल्यार सभापतीच्या घराचेर मोर्चा घेवन येतले. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटान शिटकावणी दिल्या. शेनवारा शापोरा हुंडोवाडो वाठारांतल्या देवस्थानाच्या सुवातीर परप्रांतीय बिल्डरान बेकायदेशीर बांदकाम सुरू केला. तळव्यांक विश्वासान घेनासतना भाटकारान जमीन विकली. देखून तळव्या आनी भाटकारां मदीं वाद निर्माण जालो. तळव्या लोकांनी पंचायतीन वचून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उपरांत ह्या घडणुकेचेर दखल घेतले अशें पंचायतीच्या सचिवान सांगले. देवीचे आशीर्वाद असले बगर जिणेंत यश मेळना अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें म्हणलां. वडावल वाठारांतल्या श्री कारेश्वर देवस्थाना मेरेन 75 लाख रुपया खर्च करून रस्तो बांदतले. शेनवारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या कामाची बुनयाद घाली. कारेश्वर देवस्थाना कडेन वचपाक धड रस्तो नाशिल्लो. देखून भाविकांक अडचण जाताली. रस्तो जाय अशी मागणी फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान साळ आनी वडावलीचे भावीक लोक करताले. पुलीस ड्युटी मास्टरा संबंधी जायत्यो कागाळी आयल्यो आनी आरोपूय जाले. हे संबंधी आनीक आरोप जावचे न्हय. देखून पुलीस खात्यान राज्यांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक आनी खात्याच्या मुखेल्यांक दर 6 म्हयन्यांनी ड्युटी मास्टर बदलपाची सुचोवणी दिल्या. हे संबंधी हो आदेश पुलीस मुख्यालयाचे अधीक्षक नेल्सन आल्बुर्केर्क हांणी जारी केला. कांय ड्युटी मास्टर पुलिसांनी ड्युटी घालतना पक्षपातीपण करतात. तशेंच कांय कडेन कांय पुलीस आनी ड्युटी मास्टर हांचे मदीं गोंधळ चालूच आसता अशे खुबशे आरोप जातात. फुडाराक अशे आरोप जावचे न्हय. देखून दर 6 म्हयन्यांनी ड्युटी मास्टर बदलचे. तशेंच बदलिल्ल्या ड्युटी मास्टराची परत ते सुवातेर नियुक्ती करची न्हय असो निर्णय घेवन पुलीस खात्यान तसो आदेश जारी केलो. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनाच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयात पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्र प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्यान 10 योग्य सायबर कमांडो वेंचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य केंद्रशासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले.
यजमान नॉर्थ ईस्ट युनायटेड एफसीन फॉर्मांत आशिल्ल्या एफसी गोवाक 1-1 असो बरोबरींत आडायलो. मॅच बादाबाद उरिल्ल्यान सध्या तरी गुण तकट्यांतले पयले सुवातेर पावपाचे एफसी गोवाचे सपन भोंगले. हांगाच्या इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचींतले दोनूय गोल पयल्या अर्दान 5 मिनटांच्या फरकान पडले. नॉर्थ ईस्ट युनायटेड एफसीन मॅचीन बरोबरी साधली आसली तरी बॉलाचेर नियंत्रण सयत पासिंग अचूकतायेंत एफसी गोवान आपलो शेक दवरलो. ताणें 5 पेनल्टी कॉर्नर मेळयले जाल्यार यजमान पंगडाक एकूय पेनल्टी कॉर्नर दिलो ना. एफसी गोवाक अंदूच्या हंगामांत तिसरे खेपे बरोबरीचेर समाधान मानचें पडलें. हे मॅची उपरांत एफसी गोवा गुणतकट्यान दुसरे सुवातेर पावलो. ताणें ओडिशा एफसीक फाटीं घालो. दोनूय पंगडाचे दरेकी 24 गुण आसात, पूण गोल फरकाच्या आदाराचेर एफसी गोवा दुसरे आनी ओडिशा तिसरे सुवातेर आसा. कोविड-19च्या लारांतल्यान सुटका जाता थंयच आसा आतां कोविडाच्या JN.1 व्हेरियंटान गोंयचेर घालो घाला. हालींच केरळांत ह्या दुयेंसाचे वारे व्हांवताले. आतां हे वारे गोंयांतूय पावला. गोंयच्या 47 जाणांक ह्या व्हेरियंटाची लागण जाल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेन कोरोना व्हायरसाच्या JN.1 ह्या नव्या प्रकाराचे व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट ह्या गटांत वर्गीकरण केलां. पूण हो व्हायरस लोकांचे भलायकेक व्हडलोसो धोको निर्माण करिना. आतां मेरेन उपलब्ध जाल्ल्या पुराव्या प्रमाण JN.1 भलायकी खातीर धोक्याचें ना. सध्या उपलब्ध आशिल्ले लस कोरोनाक प्रतिकार करतात आनी भलायकीच्या धोक्यांतल्यान दुयेंतींची राखण करतात, अशें संवसारीक भलायकी संघटनेन निवेदन दिलां. गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसच्या दरांत कसलीच सबसिडी आसपाव ना. ते खातीर खंयच्याच गिरायकाक आधार कार्डाक LPG गॅस कनेक्शन जोडपाची सक्ती ना. गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसाच्या दरांत सबसिडी नाशिल्ल्यान गिरायकांक आपले LPG कनेक्शन आनी आधार कार्ड जोडपाक कोणूच जबरदस्ती करपाक शकना, अशें गोंय कॅन हाणें पत्रकार परिशदेंत म्हणलां. आधार कार्ड लिंकेज सक्तीचे करपा संबंधी खंयच्याच सरकारी प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी ना. गॅस जोडणी आनी आधार कार्ड लिंकिंगाक सक्तीचे म्हूण प्रचार करपाचो यत्न केल्यार वा 31 डिसेंबर 2023 ची खंयचीय अंतीम मुजत लागू करपाचो यत्न केल्यार गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला कारवाय करतले, अशी शिटकावणी राज्यांतल्या भारत गॅस, HP गॅस आनी इंडियन गॅसच्या सगळ्या LPG डिलर्सांक गोंय कॅनान दिला. गोंयांतल्या दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक हे मुखार 8 बदला 12 दिसांची कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटली. हेर सरकारी कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटा. गोंयांत दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक लेगीत हेर कर्मचाऱ्यां वरीच 8 कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटल्यो. पूण 2008 केंद्र सरकारान दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 12 कॅज्युअल लीव्ह दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. राज्य सरकारान लेगीत केंद्राच्या ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपाचें थारायिल्लें, पूण आतां मेरेन ताची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली. मात हे मुखार विविध सरकारी खात्यांनी काम करपी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 बदला 12 कॅज्युअल लीव्हस घेवपाक मेळटल्यो. हे मुखार पणजी शारांत येरादारी नेम खर जावपाचेर आसात. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले दुचाकीचेर ट्रिपल सीट वचपी, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले आतां कोणूच तालावा पासून सुटचे नात. इमॅजिन पणजेन आपल्या सॉफ्टवॅराची व्याप्ती वाडोवन येरादारी नेमांचो तातूंत आस्पाव केला. ताका लागून हे मुखार आतां पणजी शारांत सगळे तरेचे येरादारी नेम मोडप्यांक तालावा फारीक करची पडटली. पणजे सध्या 13 कडेन CCTV कॅमेराज चालू आसात. हेर कांय वाठारांनी CCTV कॅमेराज बसयल्यात, पूण थंय कामां चालू आशिल्ल्यान कॅमेराज सुरू करूंक नात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत सगळे कॅमेराज सुरू जातले, अशी माहिती मेळ्ळ्या.
नवे वर्स बेगीनच सुरू जावपाचें आसा. स्टॉक एक्सचेंज NSE 2024 शेअर बाजाराच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. शेनवार आनी आयतारच्यो सुटयो सोडून विविध परबो आनी वर्धापन दिसा निमतान वर्सभर 14 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो. जानेवारीन प्रजासत्ताक दिसा निमतान शेअर बाजार बंद आसतलो. फेब्रुवारीन शेनवार आनी आयतार सोडून हेर सगळे दीस शेअर बाजार चालूच आसतलो. शेअर बाजार मार्चांत 3 दीस, एप्रिलांत 2 दीस, मेंत 1 दीस, जुनांत 1 दीस, जुलयांत 1, ऑगस्टांत 1 दीस, ऑक्टोबरांत 1, नोव्हेंबर 2 आनी डिसेंबरांत 1 दीस बंद आसतले. एके सुवातेच्यान दुसरे कडेन वचपा खातीर तुमी गुगल मॅप्स वापरतात. आतां ह्या एपान जायते नवे फीचर्स हाडटा, जाका लागून तुमकां नवो अणभव मेळटलो. हाका लागून पयशे आनी वेळूय वाटावतलो. गुगल नव्या वर्सा सावन गुगल मॅप्स एपान फ्युअल एफिशियंट रुटींग फीचर हाडटा. ह्या फिचराचो फायदो 2 चाकी आनी 4 चाकीन प्रवास करपी लोकांक जातलो. ताचे पयशे आनी वेळ दोनूय वाटावतले. जर तुमी विचार केल्यार प्रत्यक्षांत ह्या फिचराचे मजतीन कंपनी तुमकां असो मार्ग सांगतली तातूंत तुमी वचपी थळार ट्रॅफिक आसचें ना आनी तुमच्या वाहनाच्या इंजिना प्रमाण खंयचो मार्ग बरो हे गुगल मॅप तुमकां सांगतलो. HIचे मजतीन कंपनी तुमकां रस्त्याची उंचाय आनी रहदारी प्रमाण बरो मार्ग सांगतली. दर एका गरीब मनशाक सरकारी येवजणेचो फायदो मेळोवपाक भारत सरकाराच्या जनधन येवजणेचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला उगडपी सुमार 20% बँक खातीं निश्क्रीय आसात. 6 डिसेंबर मेरेन वट्ट 10.34 कोटी निश्क्रीय खात्यांतल्यान 4.93 कोटी खातीं बायलां कडल्यान उक्ती केल्ली, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड हाणें राज्यसभेक दिल्या. देशभरांतल्यान बँका कडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण सुमार 51.11 कोटी प्रधानमंत्री जनधन खात्यांतली सुमार 20% खातीं 6 डिसेंबर मेरेन निश्क्रीय आसात. निश्क्रीय जनधन खात्यांत जमा जाल्ली शिल्लक सुमार 12,779 कोटी रुपया आसा, जी PMJDY खात्यांतल्यान वट्ट जमा निधीच्या सुमार 6.12% आसा. परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांयची गरज आसता, पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाच्या मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाच्या मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकता. विजा ऑन अरायव्हलची सेवा घेवपाक शकता. जाणून घेया त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशल्साक वचपाक शकता. तेच प्रमाण नेपाळाक, भूतानाक, तशेंच हाँगकाँग, मॉन्टसेराट, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव्स, स्वालबार्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुझिया, निऊ बेटांत आनी सार्बियांत. ह्या देशांनी भोंवतना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां रावपाक मेळटा. देशभरात फाटल्या 5 वर्सांत वाघांच्या हल्ल्याक लागून 302 जाणांक मरण आयला, जाल्यार महाराष्ट्रांत 55% बळी पडल्यात. वाघांच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लोकांच्या कुटुंबांक आतां मेरेन केंद्रान 29.57 कोटी रुपया नुकसाण भरपाय दिल्या, अशी माहिती सरकारान ह्या सप्तकांत लोकसभेन दिल्या. बिहारान वाघांच्या हल्ल्याक लागून जावपी मरणांत वाड जाल्या. वाघाच्या हल्ल्यान मरण आयिल्ल्या मदीं 2019 वर्सा 0, 2020 वर्सा 1, 2021 वर्सा 4 आनी 2022 वर्सा 9 आसा. भारतांत वाघांची संख्या 2018 वर्सा 2967 आशिल्ली, ती आतां 2022 वर्सा 3682 जाली. अंदू जुलयान जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकड्या प्रमाण वर्सुकी 6% वाड जाल्ली आसा. फाटल्या 4 वर्सांत वाघांची संख्या 50% वाडल्या. देशांत मध्य प्रदेशांत सगळ्यांत चड वाघ 785, कर्नाटकांत 563, उत्तराखंडांत 560 आनी महाराष्ट्रांत 444 वाघ आसात.